आज आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्वीस हे एवरी क्वार्टरली आम्ही एक्सरसाइजीस करतात स्विफ्ट वॉटर फ्लड रेस्क्यूचेर, जितून आम्ही सालवार कशें करपाचे किंवा एक मनीस जर कोणी जर उदकान पडलो जाल्यार ताका वयर कसो काडपाचें, ह्यो एक्सरसाइजी आमच्यो क्वार्टरली हांगासर चालू आसता. स्टेशन लेवलाक आमी एवरी मंथली करतात, पूण अश्यो रिवरीन बी जे आहा पळय ते आमी क्वार्टरली करतात. सो आज आमी ही एक्सरसाइज हांगासर दवरिल्ली आहा. ती एक्सरसाइजीन आमच्या बरोबर जे भागीदार आसतले पळय ते आमच्या स्विफ्ट वॉटर फ्लड रेस्क्यूचे दृश्टीची टीम आमच्या बरोबर आसा. प्लस आमी टोटल 38 भुरग्यांक अशें आमी ट्रेन केल्ले आसा. आनी तशेंच आमच्या बरोबर आज आंध्र प्रदेश फायर अँड डिजास्टर रिस्पॉन्स डिपार्टमेंटाचे आनी नॅशनल फायर सर्वीस कॉलेज आसा पळय ते हांगासर आज आमच्या बरोबर भागीदार जातले. टोटल सध्या 4 बोटी प्रत्येक स्टेशना कडेन दिल्ल्यो आसा झोन वायज. जश्यो सावड्ड्या दिल्या, कुडचडे, पणजे आसा, पोंडा आसा आनी बिचोले दिल्या. त्यो प्रत्येक स्टेशनाक आपआपल्या लेवलाक आमचे जे भुरगे आसा पळय ते ऑलरेडी आमी ट्रेन केल्ले आसा दृश्टी कडल्यान. कोलाड वचून तेंच्यांनी ट्रेनिंग घेतल्या. सो ते आपआपली जे पळय टीम पळय आसता प्रत्येकाची स्टेशन लेवलाक ही बोट इक्विपमेंट आनी तेंची ट्रेनिंग हीच करपा खातीर आमी अशी एक्सरसाइज करतात आनी मेंटेन करून दवरतात. गोवा फायर सर्वीस ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. कितेंतरी जर आजून पासून खंयसरी जालें जाल्यार आमी बारीक कितें पासून जायत जाल्यार आमीच वयता आनी थंयसर जे कोण ड्रॉनिंग केसीस जाल्यो जाल्यार पासून आमीच वयता आनी थंयसर ह्योच टिमी पळय ज्यो आसा तिनी कडेन ह्योच कॉर्डिनेट करता आनी चल्ल्यो. पूण जेन्ना जेन्ना आमचे कडेन जे आवट ऑफ केन्ना मेळना एकादर त्या वेळार आमी नेवी आसा किंवा दृश्टी आसा तेंच्या बरोबर कॉर्डिनेशन करून आमी तें कार्य करता.